नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. टुरिजम सिजनाच्या पिकाचेर आसा आमी. न्यू इयर जालें आनी खंय तरी टुरिस्टांची संख्या कमी जावपाक लागल्या. नंबर 30% पडला, 25% पडला. अशी भयानक आनी भंय दिसपी खबरो येतात. कितली खरें कितली फट आनी ह्या परिस्थितीचेर आमी कित्याक पावले हाजेर भासाभास करपा खातीर आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री दिलीप बा परोळेकर. स्वागत तुमचें. मागीर पूर्व आमी जेन्ना मुलाखत केल्ली ह्याच टायमार तेन्ना यू आर प्राउडली प्रेझेंटींग फिगर्स की 12% 12.5% ग्रोथ जाल्या बी म्हणून. आनी ह्या वर्साक जेन्ना आमी परत ह्याच टायमार बसल्यात तेन्ना खंय तरी 25% 30% फॉरेन टुरिस्टांचे अरायवल्स पडल्यात अशी खबरो येतात. वॉट इज द रियल सिच्युएशन आनी वाय इट हॅज हॅपन? हे पळयात, तुम्ही सांगल्या तितून सगळे बरोबर तथ्य आसा अशें ना, पूण थोडे भोव भितर तथ्य आसा, थोडे भोव भितर गोश्ट खबर आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, जग जाहीर आसा की युक्रेनचे आनी रशियेचे जे भितर भानगडी ज्यो चल्ल्या, जे वॉर चल्लां ताज्या खातीर युक्रेनचो ओवरऑल तेंची करन्सीचो जो रेट आसा वो रेट कमी जालो. दुसरें कारण आमच्या आख्खे युरोपियन ज्यो कंट्रीज आहा, युरोपियन कंट्रीजांनी आपल्या रशियेचेर तेंच्यांनी बॅन हाडलो, तेंचे कडल्यान कित्याक इम्पोर्ट करप ना. आनी ह्या असल्या सिट्युएशनाचेर आमचे रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष आहा हेंच्यांनी तेंकां रिक्वेस्ट केलें की कंट्री सोडून तुमी कंट्री भायर टुरिजम करचें न्हू, म्हणजे वचपाचें न्हय, दुसरे स्टेट कंट्रीनी वयचें न्हू. तुमकां जर खंय वचपाक फिरपाकूच जाय जाल्यार विदीन अ कंट्री, बिकॉज रशिया इज अ व्हेरी बिग कंट्री. पूण ह्या हितूर स्टेटींतल्यान दुसऱ्या स्टेटीक वचोंक मेळटा अशें तेंच्यांनी फर्मान काडलेलें आसा. आनी तातूंत तेंचो जो रुबेल्स आसलो, तेंचो जो करन्सी आहा हेजो रेट पडल्या कारणान मॅक्झिमम आमकां जे येणारे टुरिस्ट आसले सादारणशे 2.25 लाख टुरिस्ट हे एकटेच रशिया कडल्यान आमकां येताले. हेजे कडल्यान जी येवपाची जी संख्या आहा ती खूब रोडावल्ली आसा. जे चार्टर्ड फ्लायट येताले हे चार्टर्ड फ्लायट कमी जाल्ले आसा. त्या खातीर ओवरऑल जी संख्या आसा येवपाची हांगासल्या आमच्या रशियाच्यान युक्रेनच्यान ही कमी जाल्ली आसा. पूण ओवरऑल जर फिगर पळयत जाल्यार टुरिजम आमचे टुरिस्ट येवपाचे भायल्या देशांतले हो आमचे कडेन फिगर आसा. इनफॅक्ट डॉमेस्टीक टुरिस्ट वाडला. जर फॉरेन टुरिस्ट येत जाल्यार भायली करन्सी येता, जेणे करून आमच्या देशाक आमच्या स्टेटीक फायदो जाता. ही गोष्ट बरोबर आसा, पूण तरी सुद्दां कमी जाल्या कारणान ते लेवलाचेर हाडप हे सरकारचो प्रयत्न आसा. आनी सरकार ही तुम्ही जी सांगतात ती रशियनांची गजाल जाली. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन जो हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट येतालो बेजिकली युरोपियन कंट्रींतल्यान तो फाटले कांय वर्सांक कमी जाला एनीवे. आनी आतां जो रशियन तुमी म्हणटात की ऑलमोस्ट 50% फॉरेन टुरिस्ट जो रशियांतल्यान येतालो तोही कमी जावपाक लागला. पयली गजाल व्हाय युरोपियन कंट्रीज फेल्ट दॅट दे शूड नॉट गो टू गोवा. आणि रशियाचे कारण तुम्ही सांगलें, बट खंय तरी फॉरेन टुरिस्टांचो गोंया कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन मातसो वायट जाला अशें दिसना? ना, कशें आसा जाणा की एखादो सुद्दां आमी सुद्दां डेली कशें आहा शीतकडी जेवले काय ना, आमकांय दिसता केन्ना तरी बिर्याणी खावची दिसता. टुरिजम क्षेत्र हें आतां जगान इतकें उगडें ओपन जाल्लें आहा की प्रत्येक जण तेंचें इम्पॉर्टन्स कळलेलें आसा. आमच्या प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां कळलेलें आहा, म्हणून तेणी टुरिजम क्षेत्रांत खुबशे रिनोवेशन करपाचें, खुबशे उपाय योजना करपाचे आनी जगाचें लक्ष इंडिये कडेन ओडचें आनी टुरिजम वाडोवचो हो प्रयत्न केला. तशेंच खुबश्यो कंट्री आसा. गोंयांक आमी गोंयच्या पुरतो जर विचार केलो, हांव गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर, गोंयच्या पुरतो जर विचार जर केलो जाल्यार गोंया खातीर खुबशें कॉम्पिटिशन आसा. लायक केरला, विदीन अ कंट्री केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपले गुजरात ह्यो स्टेटी आमकां कम्पीट करता. वी आर कम्पिटींग देम. हेज्याकून आमी भायल्यो जर कंट्री म्हणत विच इज अ चिपस्ट डेस्टिनेशन देन गोवा इज अ श्रीलंका, व्हिएतनाम, देन थायलंड, फुकेट हे जे डेस्टिनेशनां आसा ही डेस्टिनेशनां आयज गोंयच्याकून कमी खर्चान वचूंक मेळटा. हो डिस्पॅरिटी कित्याक तयार जाली की एक फॉरेन कंट्री इज चिपर देन गोवा? ही परिस्थिती आमीच आमचेर हाडली न्ही ओडून. हय, न्हू, कितें आसा की जेन्ना एखादो प्रॉडक्ट, आतां हांव फक्त ह्या तुमच्या स्टुडियोन बसला म्हणटकूच तुमचेर एग्जाम्पल दिता. आयज आमी प्रुडंट एक लोकल जी चॅनलां आसा तितूर नंबर 1 म्हणटा, जर आमी हे जर आमी वाखाणणी करता जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हाका समज जर एक एडवर्टायज करपाक जावो जाल्यार तुमचो रेट बाकीच्या चॅनला परस सुबेज आसतलो, बरोबर न्ही? इफ आय एम नॉट मिस्टेकन ना, समज बाकीच्याचो रेट जर 1 लाख रुपया आसा एक 10 स्लॉट दाखोवपाक जाल्यार तो तुमी रेट 1.5 लाख करतले. लायक दॅट गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया
आनी आमी ऑन अर्थ अशें जर आमी जर म्हटलें न्हू गोंयच्या जे आमचे हॉस्पिटॅलिटी हातून जे लोक आसात मागीर ते आमचे हॉटेलवाले रेस्टॉरंटवाले बाकी सगळे जे कोण आसा एका टुरिजमाक येता तितक्यांनी आपलो साहजिकच हा रेट थोडो वाडोवन दिल्लो जो आमी गेले 2 वर्सां त्या हेजे कडेन आमच्या हॉटेल इंडस्ट्री कडेन व टुरिजम इंडस्ट्री कडेन सातत्यान प्रयत्न करून बजेट रेट दिवचो आमी पयर सुद्दां आमी एक रेल्वे स्टार्ट केली आमी रेल्वे स्टार्ट केल्या नंतर आमचें म्हणणें असलें की ह्यो आमचे हॉटेल इंडस्ट्री आहा पळय तेणी फुडें सरचे आनी आमकां हॉटेलां दिवची जे आमची ही कोंकण रेल्वे आनी आमचो मिनिस्टर आसा रेल्वे मिनिस्टर तेणी सांगलें आमी पॅकेज दिता आमी प्रत्येक दिसा रेल्वे हाडटा जेणे करून आमकां पॅकेज आमची हॉटेलाची दिया आमी हेजो GTDC म्हणून आमी तांकां दिवपाक रेडी जाले बाकीच्या हॉटेलांनी दिवची आमी पॅकेज दिवन जे मिडल क्लास टुरिस्ट आसा जे हांगा येवन 8-10 दीस रावंक सोदता हेंच्या खातीर पूण आयज गोंयान हॉटेलां ना ही परिस्थिती आमची तुम्ही कितें म्हणटात की गव्हर्नमेंटाचें इंटेंशन आसा टू मेक गोवा कंपॅरेटिवली एफोर्डेबल डेस्टिनेशन पूण प्रायव्हेट इंडस्ट्री कडच्यान तुमकां जाय तितलो सपोर्ट मेळना हय बरोबर आमकां तेंचे कडल्यानूय सपोर्ट जावं आमकां तुमकांय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा ताळी ही एका हातान वाजना ताळी वाजयलो आवाज करतलो जाल्यार 2 हात जाय आनी 2 जाल्यार आमी जितको प्रयत्न करता तितको इंडस्ट्रीनूय आमकां सपोर्ट करून अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा इंडस्ट्रीचो आर्ग्युमेंट आसा की गव्हर्नमेंटान कांय गजाली करपाक जाय आशिल्ल्यो इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटींग गूड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टुरिजम इंडस्ट्री जी गव्हर्नमेंट कमी पडला सो जें कितें एक्झिस्टींग आसा ताजेरच सध्या गोंयचो सगळो टुरिजम वेवसाय चल्ला नवीन आमी कांयच ऑफर करनात एकदां गोंया येवन गेल्लो मनीस आनी परत गोंया कित्याक येवचें हो जो प्रश्न आसा त्या खातीर खंय तरी प्रायव्हेट सेक्टरूय बी जाता तितलो पयसो आतांच करून घेवया म्हणून ह्या वेवसाया कडेन पळयता गेली 2.5 वर्सां ह्या सरकारान ह्या टुरिजम क्षेत्रांत कितको इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयला आनी कितको एड दिसान दीस जायत आहा हें तुमकांय खबर आसा आमी एखादे सगळ्या बिचाचेर टॉयलेट नासले एकाय बिचाचेर टॉयलेट नासले आमी कळंगुटी बागान आतां कांदोळी चल्ल्या मिरामार थंयसर आमी चालू केल्या अशें बाणावली कोलवा हे जाग्यार आमी टॉयलेट जे जावचे आमी जेटीचो प्रश्न टुरिजम भवन मल्टी लेवल कार पार्किंग पयर आमचे गोंयच्या साहेबाचो येदो व्हडलो उत्सव जालो 45 दिसाचो उत्सव जालो ह्या उत्सवा खातीर लागणारो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो सगळ्यो गोश्टी केल्या आनी खुबश्यो गोश्टी केल्या पळय एका आमच्या MPT हेजेर टर्मिनल मोठें बांदता लायक अ मिनी टुरिजम भवन आनी टर्मिनल येदो व्हडलो बांदता ज्या जाग्यार ट्युरिस्टाच्यो बोटी येतल्यो इंटरनॅशनल ज्यो बोट आसात क्रूज लायनर्स आसा ह्यो येतल्यो ह्यो सगळो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो टुरिजमा खातीरूच आहा हो कितें PWDचो हो आमचे जनरल ओवरऑल आमचे गोंयकार आहा हेंच्या खातीर न्हू हो स्पेशली जो हो आमी सगळ्यो ज्यो गोश्टी केल्या पळय ह्यो टुरिस्टा खातीरूच केल्या इन क्लियर टर्म्स तुम्ही प्रायव्हेट इंडस्ट्रीक अपील करतात to bring the rates down and make Goa more affordable? कशें आसा सांगता तुमकां की ही जर टुरिजम इंडस्ट्री बरे भाशेन ज्या पद्दतीन चलताली आनी हेज्याकून सुदरूंक जाय आनी अदीक टुरिस्ट जर वाडपाक जाय तेंचे कडल्यानूय आमकां मदत जाय आनी आमकां बाकीचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय मदत जाय हांव तुमकां एक परची खबर सांगता पयर आमचे डिफेन्स मिनिस्टर बाब मनोहर बाब पर्रीकर गोंयान आयले आनी जी चार्टर्ड फ्लायट भायरच्यान येता आमच्या भायल्या देशांतल्यान येता हेंचे कॉन्डनस विच इज अ व्हेरी बिग कंपनी थॉमसन तुई सीता थॉमस कूक हेंचे जे मॅनेजमेंट जे गोंयान आसा जे टुरिस्टान ज्यो एक्टिविटीज करता हे सगळ्यांचे आमी एक डेलिगेशन घेवन आमच्या मनोहर बाब पर्रीकारा कडेन बसले तेंचे मागणें आसलें की सेंट्रल गव्हर्मेंट रिलेटेड कांयश्यो गोश्टी आहा पळय ह्यो जाग्यार पडपाक जाय लायक आमच्या एअरपोर्टाचेर ज्यो चार्टर्ड फ्लायट येता तेंचे जे क्रू आसता पळय ते क्रू देंवतात आनी परत आनी 4 वरांनी तेच फ्लायटार बसता आनी आपल्या देशाक वयता हेंच्या खातीर लागणारी फी आसा किंवा ग्रावंड हँडलिंग क्रू आसता पळय तेंच्या खातीर लागणारी जी भरमसाट फी आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा पळय त्यो आनी तेंच्या बरोबर TTA जी आसले 1-2 जाण हॉटेल इंडस्ट्रींतले मास्टर हे लोक असले हेंकां मेळून आमी मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता 15 तारखेर आमी आमच्या हे आमचो नागरी उड्डाण मंत्री आसा हेंकां आमी मेळटा रेल्वे मिनिस्टराक मेळटा आमी टुरिजम मिनिस्टराक आमी 15 तारखेर हे येद्या व्हडलें डेलिगेशन घेवन दिल्ली मेळटा हो सगळो जो प्रयत्न आसा पळय हो सगळो प्रयत्न
हॉटेल इंडस्ट्री आसा, टुरिझम इंडस्ट्रीन जे काम करणारे आसा, ही इंडस्ट्री वयर हाडूंक सोदणारे जे सगळी कंपोनंट आहा हेंकां घेवन इंडस्ट्री वाडची, फुडें वयची हेचोच हो प्रयत्न आसा. तुम्ही कॉन्सेप्च्युअली एक गजाल मान्य करतात की गोवा नीड्स टू बी स्टील मोर चिपर. आय डू एग्री. कित्याक हांव भायलें उलयना, भायल्या देशाचें उलयना, पूण इफ वी आर हांगा आमच्या कोल्हापूर गेले, आमी तुज्या बेळगांव गेले ओ बेंगलोर गेले, हांगा जे एक 4 स्टार हॉटेल आसा पळय, समज त्या हॉटेलाचो रेट 8 ते 10 हजार रुपया आसा, जाल्यार त्याच कॅटेगरीचे त्याच स्टँडर्डाचें हॉटेल बेळगांव आसूं किंवा आपल्या बेंगलोर आसूं सादारणचे 1-2-3 हजार कमी रेटान मेळटा. म्हणून कशें आसा, एखाद्या वेळार आमी बाबा पीक सिजन आसा त्याच वेळार थोडेशें वाडयता, पूण ओवरऑल सीजन आसा पळय थंय रेट थोडोसो कमी जावंक जाय, वॉट एवर इट इज. खंय तरी कॉम्प्रोमायज आमी इंडस्ट्रीनूय करूंक नये. आमी जर म्हणटा ओवरऑल टुरिझम जो ट्युरिस्ट येणारे जे आहा ते कमी जर आसा, म्हणजे फॉरेन ट्युरिस्ट हांव उलयतां, जर कमी आसा जाल्यार तेंच्या खातीर ज्यो भायल्यो एजन्सीज हांगा काम करता, थॉमसन काम करता, तुयी करता, बाकीच्यो सगळ्यो एजन्सी आसा, तेंच्या बरोबर बसून हांव रेट कमी करूंक नये म्हणना, तांकां आनीक कितें फॅसिलिटी दिवपाक जाय, एडॉन्स दिया. एडॉन्स दिया. पण म्हाका एक गजाल सांगात, द क्वॉलिटी ऑफ टुरिस्ट जो आमी म्हणटालो, डॉमेस्टीक टुरिस्ट तुम्ही म्हळे वाडटात म्हणून, हय पूण आमी फाटले जर डिसेंबराचो लास्ट वीक पळयल्लो तर एक सामकें कॉमन चित्र आशिल्लें की द टिपिकल डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता तो थंय ते ट्रॅक्स बिक्स भरून येता, रस्त्याच्या सायडीन बसता, थंयच स्टोव भायर काडटा, थंयच रांदता, थंयच जेवता, थंयच पांगरूण घालून न्हिदता आनी गोंया येवन आपणे जिवाचा गोवा केलो म्हणून परत वता. ह्या टुरिस्टा कडच्यान फायदो ना तो ना, वेल्यान लुकसाण चड. टुरिझम मिनिस्टर म्हणून तुम्ही या गजाली कडेन कशी पळयतात, ह्या क्वॉलिटी ऑफ टुरिस्टा कडेन? प्रमोद बाब कशें नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट क्वॉलिटी. प्रमोद बाब कशें आसा जाणा, आमी एक म्हणटा की शिस्त थंय करपता, शिस्त थंय थोडे गोटे 4 गोटे त्या भाशणाक आयदनाक लागतात. हे जर आमी सगळे जर केले आनी सुजोवपाचेंच जर बंद केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी उपाशी मरतले. त्या खातीर टुरिझम म्हणटा पळय, टुरिझम लोक सगळे येता पळय, सगळ्याकूच रायट आसा, गरीबाकूय रायट आसा. हे स्टोव रस्त्याचे कडेक पेटोवन तांकांय रायट. अल्टिमेटली आमकां जर बिझनेस जावपाक जाय जाल्यार वी नीड क्वॉलिटी टुरिस्ट. आमी ह्या नंबरांचेर अवलंबून रावपाक शकना ना. आमी आनी तो नंबर आमकां मेळना तें सांगता तुमकां. हे जे पण तुमी घेवन म्हणटात ते एखादो ट्रॅक्स घेवन येता, रस्ते सायडीक रावता, स्टोव पेटोवन जेवता, हे नंबर आमकां मेळना. हे आमी नंबर एड ऑन करिना. हे नंबर सोडून बाकीचे आमचे कडेन जे कोण हॉटेलान रजिस्टर जाता पळय ह्या नंबराचेर आमी सरीत उलयता. आतां तुमकां एक सांगता की पयर आमच्या डिसेंबराच्या 4 तारखेर आमच्या सेंट्रल सरकारान आमचे ई विजा केली. बरोबर. ई विजा, ग्रुप लँडिंग विजा, हे 2-3 विजा हे केल्ले आसा. ह्या ई विजा वरसून तुमकां सांगता की आमी जे आतां जे टुरिझम कमी जाला हें जालें म्हणटा पळय, एक लेवल येवपाक थोडो भोव, चड ना पूण थोडो भोव लेवल जावपाक आमकां आदार जातलो. हितून मातूय दुबाव ना. हांव इतक्या लागून सांगता की 4 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर पर्यंत सादारणचे 2800 टुरिस्ट हे ई विजा घेवन गोंया आयले, डायरेक्टली गोंया आयले. आनी तातूंत युक्रेनचे येयले, रशियाचे येयले, आनी त्याच्या बरोबर व्हडलो एक चमत्कार म्हणून हांव म्हणटा की युएसएच्यान 250 टुरिस्ट आयले. युएसएन आयले जे आमकां इतके दीस टुरिस्ट येनासले सगळे म्हणून कोण तरी 50-60 किंवा 100 जाताले, जे दुसऱ्या हितूरसून FID टुरिस्ट म्हणटा पळय थंयच्यान येताले पळय, ते चडांत चड एक 75-100 अशें हांव गेल्या वर्सा इतक्या वर्साचो फिगर पळयतालो इतके आसताले. पूण एका म्हयन्याच्या कालावधीन सादारणशे 250 टुरिस्ट हे गोंयांत येयले. म्हणटकूच आजून अख्खें सिजन पडलेलो आसा, फुडल्या 6 म्हयन्यांचो सिजन तरी पडलेलो आसा, आख्खो हें आसा आमच्या दोळ्या समोर आसा. ह्या हाजेर वचून आमी जे ओवरऑल टुरिझम कमी जाला म्हणटा, मे बी तेचे डिफरंट रिजन, रेट सुबेज आसा, आमचे रशिया आनी युक्रेनचे प्रॉब्लेम जाला म्हणून जाला. जर ह्या हेजे वचून ही विजा वचून थोडेशे भरले वयतले. म्हाका एक गजाल सांगात व्हेरी फ्रँकली की